गोयची उदरगत करपाच्या हेतान सरकार राज्यात वेगवेगळे प्रकल्प चालीक लायता। मात कांय जाग्यांचेर ह्या प्रकल्पाक पर्यावरणाचे निमित दिवन विरोध जाता असो हुस्को मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला। गोय सरकार शाश्वत उदरगतीक महत्व दिता। सैमाक इबाडून सरकार खंयचोच प्रकल्प हाडिना अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला। लोकांनी बेटेच पर्यावरणाचे कारण दीत प्रकल्पाक विरोध करचो न्ही अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। नव्या 4 पदरी पुलाचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले। या दोन्ही सायडींतल्यानी जरी तुम्ही वचपाक लागले आसत जाल्यार एक शहर ब्युटिफाय जातले आणि टुरिस्ट अट्रॅक्शन स्पॉट ह्या रिव्हराच्या दोन्ही सायडींतल्यान डेव्हलप करपाचे ऑलरेडी रिज्युव्हिनेशन ऑफ द म्हापसा रिव्हर हे करपाक घेतला। त्याचो बेजीक प्लॅन होय रेडी केला। काही परमिशन्स ज्यो आसा ह्या परमिशन्सा खातीर ऑलरेडी घातला आणि नेक्स्ट फेजींतल्यान जे म्हापसा शहराचें सौंदर्यीकरण आणि म्हापसा रिव्हराचें सौंदर्यीकरण करपाचो आमचो संकल्प आसा। त्या खातीर म्हणजे हो प्रोजेक्ट इनिशिएटीव्ह घेवन आमकां म्हापशेचे आमदार आसात, त्याच बरोबर हळदणचे आमदार म्हणजे माजी आमदार आणि ॲट प्रेझेंट आमदार ॲडव्होकेट कालूस हांचेय सगळ्यांचे लोकांचे सगळ्यांचे सहकार्य लागतले। खंयचोच डेव्हलपमेंटाचो प्रोजेक्ट लोकांच्या सहकार्याच्या शिवाय फुडें वचपाक शकना आणि लोकांनी जर सहकार्य केलें जाल्यार तो खूब बेगीन जाव येता। एनवायरमेंटाच्या नांवाच्या सकयल प्रोजेक्टांक ऑब्जेक्शन हाडूं नाकात। हांव परत एकदां सांगता, एनवायरमेंटाची चिंता आमकांय आसा। म्हाज्या टेल्युअरांत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आमी 7 नंबरा वयल्यान 4 नंबराचेर पावल्या आणि म्हाका खात्री आसा आमी 4 नंबरा वयल्यान 2 नंबराचेर पावतले। इतकी एनवायरमेंटाची काळजी आमी घेता।